वास्को ही एक आमची वेल डेव्हलप सिटी आनीक तुका गोवा लिबरेशन जालें जाल्यार आतां कमीत कमी 58-60 इयर्स जावपाक आयली आनी तरी आसतना आमची ODF जायनासली म्हणल्यार तुका ओपन डेफिकेशन फ्री जायना आसली. म्हणटरीक जेन्ना हांव हांगा बसलो तेन्ना हांवें पळयलें की गोवोरमेंटान जायत्यो स्किमी आसा तातूंतली भितरली एक स्कीम हांवें ऑप्ट केली आनीक आमच्या कॉन्सिलराक सगळ्यांक सांगलें की जितले पळय तुमच्या वार्डांनी कोणाच्या घरांनी टॉयलेट्स ना सुलभ ना तांकां टॉयलेट्स दिवचे म्हणून तुमी सर्वे करात प्रपोजल मांडात म्हणून आमचे कडेन. तांच्यांनी सर्वे करून आमकां टॉयलेट्स प्रपोजल मांडले. आमी ते गव्हर्मेंटाक धाडले आनी हांव आयज खरेंच अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर श्री मिलिंद नायकाक देव बरें म्हणटा, थँक्यू म्हणटा की ताणें आमकां प्रपोजल जाता तितले बेगीन पास करून दिले आनी आयज आमी ही एक ताजे ते टॉयलेट सिंगल टॉयलेट्स बांदपाक आमी आयज ऑर्डर दिल्ली आसा कॉन्ट्रॅक्टराक. अरावंड 147 टॉयलेट्स आयज आमी ऑर्डर दिल्ली आसा बांदपाक इन वास्को इन म्युनिसिपल ज्युडिशन. तशेंच आमी आयज स्टँडींग कमिटीक एक रिजोल्युशन घेतलें आहा की आनी 250 टॉयलेट सिंगल टॉयलेट्स हे वास्को सिटीन बांदचे म्हणून आमच्या म्युनिसिपल ज्युडिशन. कित्याक म्हाका आनीकय टॉयलेट्स आमचे सगळे कॉन्सिलरांनी दिल्ले आसा तांचे प्रपोजल आनी त्याच प्रमाणे हांवें 4 टॉयलेट्स ओन्ली ऑन कंप्लिशन स्टेज जे कम्युनिटी टॉयलेट्स व्हडले टॉयलेट 4 टॉयलेट्स ऑन कंप्लिशन स्टेज आसात आनीक बिसायड डॅट आनीक 3 काय 4 कितले आमी प्रपोजल धाडले आसा बांदपाक आनी आयज परते आमी रिजोल्युशन घेतलें आसा जे युरिनरी आसा हांगा तुजे सुलभा फुडें बस स्टँडार फाटल्यान वेजिटेबल मार्केटाचें आसा थंय एक कम्युनिटी टॉयलेट घालपाची ती युरिनरी रिपेर करपाची आनीक तुका जाता तितले आमच्या वास्को हे ODF करपाचें अशें आमचे म्युनिसिपालिटीचे प्लॅन आसा. Our municipality is trying to do ODF free. All the cities should be provided with the toilets. So today we have executed an agreement with Sulo Sachalaya to construct 142 latrines. This will be all the throughout the jurisdiction of this municipality. So all the councils that we have been given due representation and everyone has been taken into consideration and we have identified 142 places and now we have executed the agreement and they will do within 60 days. Sir, at the cost of Sulabh or municipality, sir? So we have been provided funds through the GSODA. पूरे गोवा में जो है ODF करना है तो मुरमागांव म्यूनिसिपैलिटी से हमको जो है 142 शौचालय मिला है. इससे पूरा वास्को जो एरिया मुरमागांव म्यूनिसिपैलिटी ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएगा और विद इन टाइम लिमिट हम अश्योर करते हैं हम इसको पूरा करेंगे. कितना टाइम लिमिट रखा है सर? 90 डेज. कौन से एरिया में लग रहे हैं सर? सभी वार्ड में. अच्छा, सभी वार्ड में है. जहाँ जहाँ बचे हुए हैं तो वहाँ हम बनाएंगे जो है ये ODF हो जाएगा. ये आमच्या मुरगांव वाठारांत जे स्लम एरिया त्या खुबशा एरियांनी अजूनय लोकांचे थोडेसे जे टॉयलेट नासलेले ताका लागून आयज मोदीन संपूर्ण भारत देशात जे स्वच्छ भारत त्या हेतून जे ODF क्लियर नासलेले त्या हेतून ODF क्लियर करपाक लागून जो एक नारो दिला त्या हेतूंतल्यान आमी एक म्युनिसिपालिटी मुरगांव म्युनिसिपालिटीन एक इनिशिएटीव घेवन स्वच्छ भारता अंडर ODF क्लियर करपाक प्रत्येक वार्डांनी आमी इनिशिएटीव घेतले. ताका लागून आयज 142 टॉयलेट बांदपाचे आयज आमी प्रपोजल दिला आणि त्याच्या आमी आनी 250 टॉयलेट बांदपाक लागूनय फुडें मुवमेंट चालू केला जेणे करून आमच्या मुरगांव वाठारांत फ्री डेफिनेशन हे क्लियर जातले आणि आमी त्या भाशेन लोकांक आमचो एक सगळ्यात पयली गोंयांत मुरगांव म्युनिसिपालिटी नंबर 1 ODF हेतून हाडपाचो प्रयत्न करता.